आज आमी ऑनरेबल MLA फातोर्डा सरदेसाय हाज्या कडेन आमी येयल्ल्या मागणी करपाक की आमचो इशू असेंब्लीन हाडप. जवळ जवळ आज 19 वर्सां जालीं आमकां न्याय मेळपाक जाय आशिल्ली पूण मेळना. म्हाका हांव आशा बाळगयतां की बाब विजय असेंब्लीन इशू हाडटलो आनी हेजेर चर्चा जातली आनी ऑनरेबल स्पीकर ह्या इशूवाचेर चर्चा करपाक टायम दितलो आनी आमकां न्याय मेळटले म्हणून हांव आशा बाळगयतां. We came under the banner Mission for Political Reservation for Scheduled Tribes of Goa. Scheduled Tribes of Goa, Gowda, Kunbi and Vili were notified in 2003 as ST of Goa. Though 22 years has been passed, we are not yet given the reservation in Parliament or in Assembly. Now we want to raise the issue, to have a discussion in the Assembly. So today, with all the documents, with all the correspondence, with all the judgment passed by the respective High Courts and Supreme Court, we have came to meet the Patarda MLA, Honorable Patarda MLA, Bab Vijay Sardesai. आणि तांचे कडेन आमची गाणं मांडल्यात आणि तांचे कडच्यान आमकां अपेक्षा आसा हो प्रश्न ते असेंब्ली रेज करतले आणि स्पीकर ST समाजाचो जाल्ले कारणान ते ह्या इशूवाचेर भासाभास करपाक एक संदी दितले अशी आमी आश बाळगितात. आनीक हो इशू जो आसा, जो आमचो पेंडींग जो डिमांड जो आसा तो तडे लागतले अशी आश बाळगितात. आज शेड्यूल्ड ट्रायब कम्युनिटी न्याय दिवपा खातीर एक ट्रायबलाक प्रेसिडेंट करपाक BJP फुडें सरला. सो आमचे गोंयचे ट्रायबल फायनली आमी गोंयचे ट्रायबलांचो विचार करपाची चड गरज आसा गोंयांत. आमचे गोंयचे ट्रायबलांक आमी कितले मेरेन न्याय दितात काय फक्त एक टायर मेरेन दवरतात, सेकंड टायराचेर आमकां गेल्ले ते नाका. हें हाजो सोक्षमोक्ष लावपा खातीर हे असेंब्ली सेशनान विथ ऑल द proper justifications we will put up a case. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.